कोणाचोय कोमोरडो पूण एकदाचे उजवाडू अशी गत सध्या मडगांवच्या किरकोळ नुस्तें मार्केटाची जाल्या। मार्केटाचे आनी मार्केटात बसप्यांचे नशीब सारखे फुटला अशेंय म्हणपाक अतिताय जावचें ना। ह्या मार्केटा भायर चिखलाची रास पळोवपाक मेळटा। ह्याच चिखलात आतां झाडां किल्लल्यात। मार्केटा भितर पासय मारपाक वयशीत जाल्यार कोणूय निसरून तकली फोडटलो इतली निसर। मार्केटात घातिल्ले टायल्स लेगीत निखळ्यात तशेंच फुटल्यात। सामको मार्केट बुरसो जाल्ल्यान भितर गिरायक लेगीत येना खंय। वास्कोचो एसजीपीडी अध्यक्ष मडगांव हाडून बसयला। तेका मडगांवकारांचे दुखणे कळटले कशे? सारकी पळोवणीच जावंक ना जाल्यार बाजाराची उदरगत जातली कशी? आनी कितलो ते पोटाक चिमटे काडून ह्या बुरशेपणान बसपाची आनी कितले फावटी कागाळ्यो करपाच्यो? फुर्योज जाल्ल्यान नुस्तें विक्रेत्यांचो प्रस्न। कंडिशन सारकें बरें ना। पयले म्हणल्यार मार्केट बरें ना, स्लीप जावन पडटाय लोक जायतो आनी सगळे टायल्स बी फुटले। ते सारके आनी वयल्यान गिरायक येना, गिरायक सगळे होलसेला वयता आनी ते कारणाक लागून आमी सकयल बसता। नाजाल्यार आमी सकयल बसपा आनी कित्याक रिंग सारकें हाटल्यार जाता आनी कोण गिरायक येना आमगेल्या ते आयसा उदक सारकें चड लागता थिंगा। वर्सां थिंगा घालता आयज आनी थिंगा बसपा पडटा, थंडाय लागता चड। ताका लागून मातशें भायर बसताय तर तेंच्यांनी जर अशें सारकें जाल्यार आमी सगळें वयर मेळ सारको सारको बुरसो मार्केट सारको बुरसो आतां हें जालें टायल्स बी वयसरले तेजे आनी चड बुरसो जाता। ते कोण येयना तो चेअरमॅनीन सकयल येयी कितले फावट गेल्या पासून येयी टेंशन घेयना आमच्या मार्केटाचें कितें जालां आनी कितें कोत्ताय तें कांय कळना। ताका लागून आमगे मातशें बरें ना तें होलसेल तर तें दिलें तेन्ना आमी आतां वयर बसता एक सेकेंडा भितर वयर बसता। मार्केटाची हाल मार्केटात दोन वर्सां पयलीं म्हटल्यार मेंटेनन्स करपी मनीस आहा तो वास्कोचो तुमी जाणा चेअरमॅन मडगांवचो आसून मडगांव कितें आहल्यार ताका दिसता आतां हे सरकार आहा ते चेअरमॅनाक काडटा वास्कोच्याक बसयता आनी पणजेक बसयला मडगांव कितें दुखता तें कोणाक कळटलें? तो दिसांतल्यान विकांतल्यान एक फावट येता तो बी येता की येना गॅरंटी तुमच्या एकतर येता चोरा भशेन वयता येता आनी ते सायन मारपाचें सायनींग करता वयता शूट खबर घेयना ना आमकां फिल्डान घेयना ना उलयना नाजाल्यार फिल्डान घेवन उलोवपाक जाय तेणें तुमच्या मार्केटाचे प्रॉब्लेम विचारपाक जाय तें विचारप ना कांय ना। येयलो तो आपणाचे सायन मारले गेलो हांव म्हणटा हें कितें केन्नाच बसयता ते चेअरमॅन मडगांवचे बसोवपा जाय। मडगांव ताका बसयला जाय आमी ताका विचारत जाता हाल्या असो ताका विचारत ताका सदां वास्को वयचें पडटा आतां मागीर उदरगत जातली कशी मार्केटाची बस जाता आनी पाड पडटा मार्केट। ताका म्हणटा तो आपणाक पडलेलें ना आपणाचें वोटरूच न्हू हे आहा थिंगा आपणाक पडलेलें ना म्हणटा तो वयलो सांगता डायरेक्ट आपणाचें वोटरूच ना म्हणटा तो वयलो आपणा वोट हा काय म्हणटा तो हिंगा तुमच्या हाडल्यान करपाक आमी सांगूंक गेले जाय तूं अशें म्हणलां तेणें आमकां म्हणून आनी सांगपाचें कोणाक सांग म्हाका। हांव म्हणटा चेअरमॅन मडगांवचो बसय न्हू कमिटी आहा अशी मडगांवची कमिटी आहल्या म्हणून जायना चेअरमॅना कडेन आहा सगळे ऑर्डर घेतले जाल्यार चेअरमॅन मडगांव जालां आनी पळय न्हू उदरगत कित्याक जायना जाता उदरगत करूच सोदना कितें पयशे येयलेले सगळे कोण कोण खाता म्हणून खबर ना हांव नांव घेयना कोण खाता ते इतलेच पयशे येयलेले कोटीचे फावट खबर केले तेंच्यांनी मेंटेनन्सूच करूंक ना मार्केटाचो कांय हालीं गाटर वचपाचें माती काडल्यार आतां म्हयनो देड म्हयनो जालो तेजेर झाडां किल्ललीं आतां म्हणल्यार पळय तूं कितले दीस जाले गाटरां साफ केला खरो साफ केला माती काडून दवरला तूं लायन पळय फोटो मान दाखय तेजेर एक दीस झाडां किल्लले इतलो दीस म्हणल्यार केन्ना कितली किल्ली व्हडली जातली पळय झाडां ती आजून ती माती काडूंक ना ती शॉर्टी लावन अशी भरूं जाता लोकांक पार्किंगाक त्रास जाता ते आमकां त्रास करपाची पळय आनी कांय ना माती काडलेली ती मातीचें झाड जालां व्हडून येत उदरांनी व्हडले व्हडले मातये भायर काडले हिंगा पळय कोण भितर गेला सारको हे भितर गेला अंडरग्रावंड वयता आनीक एक हॉल बांदपाचें आमी सकयल अंडरग्रावंड कितें रेबोर्ड काडलेले घाटार क्लीन करून एक म्हयनो माहीत जालो आजून पासून हिंगाच सांग देव काडूंक ना आनी काडना जावन पावटी ती झाडां आनी तेजेरच फुल्लले आनी वयर व्हडली जाल्या केवदान चोय हे मातयेचेर पळय कितली झाडां जाल्या ती माती तेच्या फुडें बी आसा जायते मुखार आसा पळय हेचे एंट्रन्साक पळय कितें जालें तें ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।